साहित्यिक साहित्य अकादमीचे पुरस्कार परत दिवंक लागिल्ल्यान निमणे साहित्य अकादमीन बसक घेवन कलबुर्गी खून आणि दादरी हत्याकांडाचो निषेध केलो खरो। गोंयचे साहित्यिक मात म्हणटात अकादमीन निषेध केलो म्हूण ते पुरस्कार परत दिवचे ना। निषेध करतले मात पुरस्कार परत दिवन न्ही, साहित्यिकांनी अशें करचें न्ही म्हूण अकादमीचो सल्लोय तांणी मानला। लेखक एन शिवदास आपलो साहित्य पुरस्कार परत दिवचो ना। हाचे पयलीं दादरी हत्याकांड आणि कलबुर्गी खून प्रकरणाचो निषेध म्हूण एन शिवदासान पुरस्कार परत करपाचे थारायल्ले। मात साहित्य अकादमीन लेखकांनी पुरस्कार परत दिवचे न्ही म्हूण आवाहन केल्ल्यान ताणें निर्णय फाटी घेतला। तुम्ही सर आता अवॉर्ड बीन दिवचे परतून करपाचे ना तशें ना। आता तो प्रश्न येना। आता तो प्रश्न ना। शेवटी कितें आसा, अवॉर्ड आसता साहित्य अकादमीन दिल्लो। साहित्य अकादमीन दिल्लो आणि साहित्य अकादमी कडेन आमची जी अपेक्षा आशिल्ली, जी ओगी राविल्ली, सामकी कांयच प्रतिक्रिया करिनासतना तिणें आपली प्रतिक्रिया केली आणि स्ट्रॉंगली मागले सरकारा कडेन। आणि आता त्या संदर्भात हो जो पळय आसा कितें करपाचो तो आमी आता परत मेळटले। आमचो दत्त नायकान ह्या बाबतींत फुडाकार घेतिल्लो मिटिंगेक त्या परिशदेंत आणि दत्त नायक येतकच आमी परत मेळटले। पूण हेमा नायकाय पुरस्कार परत दिवची ना, फक्त देशात वैचारीक स्वतंत्र कोणाक ना करपाक दिवचे ना म्हूण तिणें सांगले। आमच्या हातान जो प्रस्ताव पडला आणि साहित्य अकादमीन काल मिटिंगेन जें कितें घडलें तें आमकां कळ्ळें, ताजी त्या नदरेंतल्यान तो त्या प्रस्तावान साहित्य अकादमीन सामको खर निषेध उक्तायला की अशे तरेचे लेखकाचेर अशे हल्ले जावपाक जायना आनी लेखकांक आपले फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आसपाक जाय, म्हणजे स्वतंत्र विचार मांडपाचे तांचे कडेन धाडस जें आसा तें धाडस तशेंच उरपाक जाय। ताका लागून त्या विचारा कडेन साहित्य अकादमीन आपली सहानुभूती दाखयल्या आणि तांणी अशेंय म्हळां की अशे तरेचे हें जावचें न्हय म्हणून केंद्र सरकारान आनी राज्य सरकारांनी हाचेर यत्न करचो आनी हाचेर दुर्लक्ष करचें न्हय अशे तरेचे खर विचार साहित्य अकादमीन त्या आपल्या प्रस्तावान प्रकट केल्या। पूण एक गजाल हांव सांगपाक सोदतां की आमी तितल्या पुरतें रावनासतना हे अशे तरेचे जे प्रकार घडटात ताजे अगेन्स्ट ताजे विरोधान आवाज उठोवपाकूच जाय आणि लेखक त्या नदरेंतल्यान ते सक्रियपणान करतले। दामोदर मावजो म्हणटा पुरस्कार परत दिल्यार तो अकादमीचो अपमान। मात कांय जाणांनी पुरस्कार परत दिल्ल्यान ताचो बरो परिणाम दिसला। जेन्ना प्रोफेसर एम कलबुर्गी हांची हत्या जाली दिसा उजवाडा, तेन्ना एक शॉक बसलो सगळ्यांक। एक म्हळ्यार तो साहित्य अकादमीचो अवॉर्ड विनिंग रायटर आशिल्लो, साहित्य अकादमीच्या जनरल कावन्सिलाचेर ताणें काम केलां अशे मनशाक आनी तो एक्टिविस्ट म्हणजे रॅशनल मायंडेड असो मनीस नरेंद्र दाबोळकर, गोविंद पानसरे हांचे फाटल्यान हाजे कडेन पळयताले। त्या मनशाची हत्या जाली तेन्ना खूब वायट दिसलें। शॉक तर पयलीं बसलोच, पूण ताजे नंतर साहित्य अकादमीन ताजेर कांयच प्रतिक्रिया व्यक्त केली ना हाजी दुख्ख जालें। पुरस्कार परती दिवप बरोबर जातलें काय ना म्हूण हांवें म्हणजे ते सहकारी लेखक आसात देशभर तांचे कडेन सल्ला मसलत केली आणि समजून घेतलो प्रॉब्लेम। आणि म्हणजे ठाम मत आसा की साहित्य अकादमीचे अवॉर्ड परतून दिवन प्रश्न सुटाव जावपाक न्ही, पूण लेखकांनी एकठांय येवन साहित्य अकादमीचे पुरस्कार जोडिल्ले लेखक म्हूण एकठांय येवन तांचो निषेध करप आणि सरकारा मेरेन तो निषेध पावोवप हें चड म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसतालें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। राज्यपालान गोंय विद्यापीठाच्या कायद्याचे दुरुस्ती अध्यादेशाक मान्यताय दिली। आता कुलगुरू 65 वर्सां पुराय जातकीर जाय जाल्यार 1 वर्स मेरेन सेवा वाड दिवंक मेळटा। सध्याचो कुलगुरू सतीश शेटेक सेवा वाड दिवपाचो प्रस्ताव राज्यपालान भायर मारिल्लो। त्या उपरांत रोखडोच सरकाराच्या मंत्रिमंडळान निर्णय घेवन कायद्यांतच दुरुस्ती केल्ली। काँग्रेस म्हणटा शिक्षणीक संस्थांनी बीजेपी हुकुमशाय चलोवंक सोदता। राज्यपालान बेरेस्तारा मुख्यमंत्र्याची शिफारस आसतनाय डॉक्टर सतीश शेट्येक सेवा वाड दिवंक न्हयकार दिल्लो। त्या उपरांत मुख्यमंत्री पार्सेकरान गोंय विद्यापीठाचो कायदोच बदलपाचो निर्णय घेतलो। कुलगुरूक 65 वर्सां पुराय जातकीर जाय जाल्यार 1 वर्सा मेरेन सेवा वाड दिवपाक मेळटा अशा तरतुदीचो अध्यादेश सरकारान काडलो आनी मंत्रिमंडळान ताका शुक्रारा मान्यताय दिली। शेनवारा राज्यपाल मृदुला सिन्हान ह्या अध्यादेशाक मान्यताय दिल्या। आता सतीश शेट्येक 1 वर्स मेरेन सेवा वाड मेळटली। काल केले गव्हर्नरान सायन केले तो 65 एजीचे जो रिटायर जाय ताची 1 वर्स वाडयला। वायस चान्सलर 1 वर्स वाडयला। राज्यपालान बेरेस्तारा काडिल्ल्या सतीश शेट्येच्या आदेशाबरोबर कुलसचिव विजयेंद्र कामतीकूय सेवेंतल्यान मुक्त करपाचो आदेश काडिल्लो। कामत गोंय विद्यापीठांत केमिस्ट्रीचो प्राध्यापक, फाटली 4 वर्सां जाली तो कुलसचिव म्हूण काम पळयतालो। ताचो टर्म खरो एप्रिल 2016 सोंपता।
मात 6 म्हयने पयलींच ताका ताबो सोडपाक सांगलो. सरकार शिक्षणीक संस्थांकूय काबार करपाक उठला म्हूण काँग्रेसीन पार्सेकार सरकाराक उजरायले. ऑर्डिनन्स काढून गोवा युनिव्हर्सिटीचो कायदो बदलला. हाचे फाटल्यान आनी खूब कारणां आसा. फी भरपाच्या निमाण्या दिसा रजिस्ट्रारान ऑर्डर इश्यू केली, सिटां 25-50 केली. आतां हें जर सगळें पळयत जाल्यार दिसता की आपल्या भुरग्यांक पास करून घेवपाचो इलिगली. त्याच प्रमाणे आपले जाय जाय तांकां डॉक्टरेट्स PhDs वाटपाचो. त्याच प्रमाणे कंप्लीट शिक्षणीक क्षेत्रांत घोळ घालपाचो प्रयत्न भाजपा सरकार करता आनी काँग्रेस हें उबी रावून पळोवची ना. तुमकां येता त्या आठवड्यांत कितें तें काँग्रेस हाजेर एक्शन कितें म्हणटा पळय तें येता त्या आठवड्यांत काँग्रेसीचें दिसतलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी दिशान परब. घेऊ एक विराम.